सोडू नको नम्रता जाऊनी तू दिल्या घरी सुखिरा सोनिया सुस्मितम मंगलम शुभमंगला सावधा। हांवें हेच्या पयलीं केन्ना धालो पळोवंक नासलो। लग्ना मागीर हांवें फर्स्ट टायम धालो ह्यो पळयल्यो। धालो ह्यो हांगाच्या बायलांचो हो उत्सव। सो ह्या दिसांनी ती 5 दीस हो धालो खेळटा आनी 5य दिसा सगळीं बायलां गांवाची एकी कडेन येता आनी ज्यो सवाशिणी आसा ती होळयो म्हणून एका रावता, फातयेक रावता। 2 फातयो करता आनी दोनी फातयो म्हणजे एकामेकाक प्रश्न विचारलेल्या भशेन करता। हातून रथान कोण बसला, सो फुडली फाती आसा ती सांगता हो देव बसला, तो देव बसला। सो अशें हें करून 5य दीस आमी रातभर हे धालांची गाणी म्हणटा आनी ह्या हितून फूल गाण्यान जशें हांवें ह्या 8 वर्सां पळयलां फूल गांवाचे फूल उल्लेख जाता। गांवांत कितें चल्लां, शेती जाता और कसले रुजवण लायता हे सगळें आनी शेतीचो कसो प्रोसेस आसा, कितें पयलीं करता हें सुद्दां म्हाका खबर नासलें। हे धालांच्या गितांसून म्हाका कळ्ळें की हो बाबा अशें शेतीक प्रोसेस आसा किंवा ही बाबा ही तांदळाची एक ही प्रजाती ही लायता, ही नांवां सुद्दां जी आतां विलुप्त जाल्ली आसा ती हे धालांच्या गितांसून म्हाका कळ्ळी। लायक कोळमूळ हे एक भाताचे प्रकार जे आमी आतां हालीं पळयना, पूण हें नांव म्हाका खबर नासलें, हे धालाच्या गितांसून कळ्ळें। सो ही अशी एक परंपरा आसा जी आमकां जपपाक जाय। ताका लागून ही फुडल्या पिळगेकूय कळटली की अशें कितें तरी आसा आमचे गोंयचें और आमची अशी कितें परंपरा आसा ती आमकां राखपाक जाय। सो ह्या 5 दिसांनी आमी 4 दीस फूल रात जागरले धाम चालू करता, ते एक जाता आमकां आनी 4थ्या दिसा आमी हांगा सत्यनारायणाची पुजा बांदता। 5व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा बांदता आनी ती रात आमी फूल रात जागयता। सगळीं बायलां भुरगीं मेळोन आमी गेमी खेळटा। आतां अशें जालें की रात म्हणजे न्हीद येता भुरग्यांक, पयलीं कितें जातालें जायनासलें। सो आमी आतां गेमी खेळटा, कितें तरी अशे कार्यक्रम दवरता। ह्या निमतान आनी उत्सव वाडला लोकांचो आनी लोक येता आनी बायलां हितून पार्टिसिपेट करता आनी त्या खातीर तेंचोय उत्सव वाडला आनी कितें तरी अशें म्हणजे पूर्ण रात जागयता आनी तेच्या मागीर लग्न लायता आनी मागीर आमी सकाळीं फांतोडेर 5-5:30 आपल्या आपल्या घरा वयता, परत फ्रेश जाता, परत येता आनी धांक सुमार आमचो परत मांड शिकता आनी ताच्या मागीर हे जावन सावाद मारता आनी अशे तरेन आमी हे धालाचो उत्सव मनयता। पयले दिसा आमी म्हणटा म्हणली न्हू सगळ्या देवाची नांवां घेता, देवीची नांवां घेता, मागीर दुसऱ्या दिसा फुडली घेता आमी। अशें करून 5 दिसान 5 हे करून आमी गांवचे सगळे म्हणटात ती मान देवाच्या थारयता। परंपरे खूब आदले जाणट्याचे ते गांवकारांचे जे चवथेर म्हणून ते जाता आनी आमच्या गांवांत एकूच धालो जाता नाल्यार थोडे कडेन 2-2 जाता म्हणून खूब एका उत्तेजन। पयलीं अशी एक रंबा नासलें, आतां ह्या 10 वर्सांक आतां रंबा येता आनी आतां बरो व्हडलो उत्सव करता। आनी पयलीं अशी आतां नववारी कापडां न्हेसता तशें न्हेसून आतां बरें 5 दीस हें करता, उत्सव करतात आनी सकाळीं रातचे धांक सुरू जाता, मागीर एकाक सोंपयता, मागीर परत 5व्या दिसा जाता ते धांक सुरू जाता ते मागीर सकाळ मेरेन हें करता, मागीर दुसरे दीस 2-3 अशी जाता आयतारा फाल्यां।